एसटी आरक्षणाचे बिल हो बीजेपीचो दुसरो जुमला, काँग्रेसीचो केंद्राचेर फार। 2024च्या वेंचणुके उपरांत खंय इंडी ब्लॉकाचे सरकार सत्तेर येतले तेन्ना हे बिल इंडी आघाडीचे सरकार पास करतले म्हूण पाटकर सांगता। बीजेपीचे हातून कांयच आनंदोत्सव ना, हो आनी एक तमाशा, हो आनी एक जुमला ह्या सरकाराचो। तांकां फुडल्या पार्लमेंट सेशनान आमी ते बिल पास करून बिल हाडून ताजो कायदो करपाचे। म्हाका एक सांगात, हांकां सांगलें कोणें की फुडले पार्लमेंट सेशनान हें आसतलें म्हणून? कित्याक 2024चे जे लोकसभा इलेक्शन जे जावपाचें आहा ताजो निकाल येतकीच इंडिया अलायन्साचें सरकार जावपाचें आहा। सो ह्या पियुष गोयलाक आनी मुख्यमंत्र्याक कोणें सांगलें की फुडल्या सेशनान हांचें बिल पास जातलें म्हणून? अरे तें बिल घालून आमी पास करतले। आदलो केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप म्हणटा सगळी प्रक्रिया जावन आरक्षण मेळटा म्हणसर 2035 तरी येतले। की 2026 सेन्सस जातलो, तो सेन्सस जाल्या उपरांत ह्या विशिष्ट वर्गाचे लोक कितले आसात पर्संटेज तें कळटलें। त्या प्रपोर्शन टू दॅट पॉप्युलेशन त्या प्रमाणे रिजर्वेशन फॉर दीस 3 डिफरंट क्लासीस जातल्यो। ते केल्या उपरांत मागीर डेलिमिटेशन एक्ट येतलो आनी त्या डेलिमिटेशन जातलें मतदारसंघाचें सगळें जातलें। त्या नंतर ही इलेक्शन जातलें। हाचो अर्थ असो की हे सगळो प्रकार घडटा म्हणसर कदाचित 2030-35 पर्यंत आमी पावतले। साखळी उपासाक बशिल्ले एसटी फुडारी म्हणटा सरकार दोळ्याक उदक लायता। साखळी उपास सुरूच उरतलो। 10 तारखेर बसका घेवन फुडलो निर्णय घेतले म्हूण रुपेश वेळीप सांगता। की आमकां होप दाखयला फुडली इलेक्शनां वोट करपाचें आमी, हो जो तांचो निर्णय तो जे केल्ले आसा ताका ते आमकां मान्य ना। वी आर नॉट हॅपी विथ दीस। तेंची आमची परत एकदां मिटींग जातली, जे परमनंट आमचे लिडर आसा तेंची आयतारा आमची परत एकदां मिटींग जातली, तेन्ना आमी फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन आमी डिसायड करतले। मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन म्हणटा केंद्रीय मंत्रिमंडळान बावटो दाखयला तो फकत ड्राफ्ट। ते बिल संसदेत येवन आरक्षण मेळपाक आनीक कळाव जातलो। बिल पास केला, बिल पास करपाचो थाराव घेतला। आता बिल द रिएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट अँड शेड्यूल्ड ट्रायब इन पार्लिमेंटरी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी बिल ते। आता हे जे बिल आसा इट इज जस्ट अ ड्राफ्ट अप्रूव्ड बाय द कॅबिनेट। इट इज नॉट अ लॉ। की सरकारान डबल इंजीन सरकारान जो धुंवर केल्लो तो खंय तरी शेळयला आनी आमकां ताणें एक तरेन फटोवपाचो प्रयत्न केला। प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत आनी सावयो डायज।